जीएमसीत घडिल्ल्या प्रकरणाविषयी मंत्री विश्वजित राणेकडे आपल्या उलवप झाला. दोतोराक सस्पेंड करचे ना म्हणून मुख्यमंत्र्यान ट्वीट केला. दोतोर रात दीस लोकांक सेवा दिवपाक वावुरतात, तांचो आमकां अभिमान, मुख्यमंत्र्यान ट्विटात घाला. मजगती आपूण दोतोराक दिल्ली वागणूक चुकली म्हणून विश्वजितानूय मान्य केला. वेगळ्या पद्धतीन उलो येता आसले तेवूय मान्य केला. ह्या प्रकरणावेल्यान काँग्रेसीन मंत्र्याचेर फोग काडलो. ताका अटक करचो म्हणून काँग्रेस मागता. लिटरली ताका ताणें शटअप म्हटलो, गेट आउट म्हटलो. थंय MS फाटल्यान उबो रावला आनी जाप सुद्दां काडना. हांव गोंयकारांक विचारपाक सोदतां की B12चें इंजेक्शन घेवपाक आज गोंयकारांक GMCच्या इमर्जन्सी वॉर्डान वचचें पडटा. ही आज गोंयच्या हेल्थ सेक्टराची वास्तुस्थिती आहा. ही हॅज टू आस्क फॉर अ पब्लीक एपॉलॉजी इन फ्रंट ऑफ गोवा, नॉट ऑन अ ट्वीट. विजयान मंत्र्याचेर टिका केल्या. हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा की दोतोर पेशंटाचेर चाळवलो म्हणून. व्हिडियो दाखयता हेल्थ मिनिस्टर दोतोराचेर चाळवतात. सगळे एकमेकाचेर चाळवतात. गोंयांत गोंय इज नॉट बींग एडमिनिस्टर्ड. देर इज नो गव्हर्नन्स इन गोवा. गोवा इज बिकम अ बनाना रिपब्लीक. आनी गोंयचे जनतेक हो सरकार सांगता की आमी विकसीत जाता. हो विकसीत कसो? आनी दोतोरा कडेन जर अशें वागपाक लागले मंत्री जाल्यार उरिल्ल्या दोतोरांची परिस्थिती कितें फाल्यां? मंत्र्यान दोतोराकडे चूक मागची म्हणून फेडरेशन्स ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशनाची मागणी. प्रकरणाची चौकशी जावची. दोतोरांचेर राजकारणी वा VVIP लोकांचो प्रेशर नाका म्हणून तांची मागणी. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.